मोगाच्यानो हांव फ्रांसीस दे मोगोल आयज पयलेच पावट ऑडियो करून म्हज्या कांतारा वयर तुमकां थोडीशी म्हायती दिता. फाटीं म्हज्या कांताराक वॉट गोज एरावंड कम्स एरावंड हाचेर जायतो मिडियाचेर बोबाळ जालो. थोड्या एक्टिविस्टांनी म्हज्या कांताराचेर जायत्यांनी म्हजेर व्हिडियो काडून ओकमानाच्या उतरांनी मिडियाचेर म्हजो ताळो बंद करूंक आनीक हांव रॉंग आसा म्हूण दाखोवंक तांणी आवाज उठयलो. हांवें म्हजें कांतार फकत कॅप्टन विर्योताच्या स्टेटमेंटाचेरूच घडलेलें आनी जें कितें ताणें स्टेटमेंटान सांगलेलें त्याच उतरांनी हांवें कांतार घडोवन हाडलेलें. तर म्हाका आयज पासून कांय सजमना तेणी म्हाका कित्याक एटॅक केलोलो पळय तो कॅप्टनाकून आसतना. मुगे कांतार रिलीज जातरी ते दिसान म्हजे व्हिडियो येयत रावले, एकले म्हजे काडीत रावले, पूण हांवें एकल्या तरी जाप केलो ना. ओग्गीर रावन तेंगे नाटकां चोवपा लागलो. आनी आयज पासून खंयच्या एक्टिविस्टांनी म्हाका एक्सप्लेन केलें ना कांतरान कितें रॉंग आहा तें मुगेलें, खंयची लायनी खंय हांव चूक केल्या तें कांय केलें ना. फकत मुगे बायलांचेर मुगे पर्सनल लायफाचेर दुकोर सुणें अशें करून सगळें फ्रस्ट्रेशन जायन तुमी म्हजे व्हिडियो काडला आनी नाका जाल्यार उलयलें कितें कितें एको पयशे घेता तेको पयशे घेवन कांतरां बरयता नाका जाल्यार उलयन. आतां पयले सुवातेर म्हाका दिसना तुमी तें कांतार सारकें आयकिल्लें जाल्यार वो तुमी तें सारकें सजमल जाल्या कांतार. कांयचें कांय उलोवप गोंय यो गो दाखयताय तुका गोंय यो म्हूण दाखयता. तुजे पांय गे गोंयां गो, तुजे पांय घेवन दवरला गोंया. म्हगे साक्रामेता तुका जायते पोण गेले मगो. हांव काजार जाता सावन तुजे पांयको पयशे घेयले आं वय हांव 2 पाटी डिवोर्स जाला. सगळ्यांक खबर आहा कितें जालें. हांव डिवोर्स जालां, काजार जालां, डिवोर्स जालां. कायद्यान केलां. कायद्या भायर कांय केलें ना. कोणाक कुमारी घेवन रावना, कोणाक राणबायलांक घेवन रावना. हांव काज जालें ते भाशेन मुगे बायलोय काज जाल्याय दुसरेपणी. त्योय हॅप्पी आहाय, हांवूय हॅप्पी आहा. आमी एकामेकाक उलयताय, एकामेकाक बरो येताय. आमगे भुरगे आहाय, आमी भुरग्यांक शिकयताय, आमी ती जबाबदारी घेताय. आमी खुशाल आहाय. तुमी कित्याक दुखी गो? तुमी कितू बेजासांव कित्याक जाता गो? म्हाका कांय समजना. हें गोंयकारपण आमगेलें सारकें. तुमी दाखयताय कितू हें ती. तुमकां हरजत एक कळ्ळें आनी हरपिताय एक कळ्ळें. आनी जर तर तुमकां दिसत जाल्यार डिवोर्स म्हणटा तें जावपा शिरपणा जाल्यार पाद्री सांगाय मगो डिवोर्स कोनाकाय म्हणून. ते काजारूय कोता आसतना पयशे घेताय आनी डिवोर्सूय कोता आसतना पयशे घेताय. आतां एक काम कर, आज सकाळीं वच मगो पाद्री सांग डिवोर्स म्हणटा तें जावपा जायना म्हूण सांग. कळ्ळें का? तो कायदो काड म्हूण सांग भायर. तोंड आहा म्हूण कितें उलय नाकाय. देवा भिरांत थोडी दवराय. आनी जायत जाणांनी कॉमेंट मारल्याय बेकार एको तेको पयशे आहाय घेवन हांव कांतरां गोटा आनी घाता म्हूण कामां ना बेकार आहा म्हूण. हांव पळय हिंगा 1 म्हयन्या जोडटा न्हू. तुमगे गोंयचो CM न्हू तेका 5 म्हयने जाय हें पागार काडटो जाल्यार. हांव दादूस आहा. हांव कोणाको भीक मागना. म्हाका जाल्यार जायत जाण देत आहाय. हांव कोणा देत ना. मुगे कांतरांनी देखून हांव जायते एड घातां. 4, 5, 6 एड चोयताय तुमी. हांवें केन्ना कोणाक एक पयसो गेलो ना आनी कोणें म्हाका एक पयशो फारीक केलो ना. हांव कोणाचें बरें जा म्हूण तांकां आमगे गोंयकारांक कसलें बिजनेस घायलां तेंगे कितें बरें जाय म्हूण हांव एड घातां मुद्दम. ना तूं कोणा कडेन विचाराय म्हाका कोणें एक पयसो दिलो जाल्यार हांव एड घातां तेजो. बेश्टें तोंड आहा म्हूण कितें उलय नाकाय. आनी म्हाका तुमकां प्रूफ करपाक कसली गरज ना. हांव कितें जोडटा आनी कितें जोडना तो. दुसरें म्हळ्यार आनी एक ही नटी फिदोल पेरेरा म्हूण हांवें ताका केन्ना चोयलो ना. तें म्हाका केन्ना मेळना. हांव ताका केन्ना उलयलो ना. आं कसलें वळख ना. मुगे फामिली देखून तें वळखना. हें बेश्टें मिडियाचेर येयलां आनी सुणें गू हायरो आनी कितें कितें उलयता. आरे तूं मुगे कांतराचें उलयता वो तूं मुगे पर्सनल लायफाचें उलयता. तूं कोण गो कोलुगू? तुवें म्हाका सुणें म्हणलें न्हू. आतां हांव तुका कोलूग म्हणटा. 2 लायनी हांव तुका मुगे कांतरान दितां. चोया तुका कशें दिसता तें. तुका कितू घोस्तां लागताय त्यो. कळ्ळें तुका? हय 2 पांयां तुवें दोकोर सुण्या चोयल्या तुवें. कोणाक ओकमान करूंक आनी वयल्यान म्हज्या पांयचें नांव घेता. हय मुगे पांय तुवें केन्ना चोयला? आगो तुका गाट्स नाय कॅप्टनाक विचारपाकू कोणें बॅग घेयल्याय ती. ताणें ओपनली मिडियाचेर सांगिल्लें मगो. आं विचाराय मगो तेज्या गोळ्या दवराय मगो. तुमकां गाट्स नाय खूंय मोव मेट्टा थिंग फोणटाय काय म्हणून. हांवें स्वताचेर बोडी मारल्या. तुमगे कॅप्टनान सांगिल्लें मगो मिडियाचेर सारकें न्हू.
बॅग घेताय म्हणून आनी कोण कोण ते आपूण पलगी सांगतो म्हूण सांगिला पण पलगी आनी तूं वचोन विचाराय मग ताका सगळे एक्टिविस्ट आहाय ते इतल्यांनी म्हजेर फार मारला पळय हेजेर रावन न्हू आतां मिडियाचेर न्हू तें तुमकां जायना गो आनी तें जावपा ना कित्याक तुमचे मदें बॅग घेताय आनी घेताय म्हणून आतां म्हाका प्रूव जालें आनी तें म्हाका देव म्हळ्यार सांगिलां कळ्ळें तुका हांवें विचार नासतना आनी जरी तर तुमी घाटसाय न्हू कॅप्टनाक विचाराय आनी कोण तो आपल्याक दाखय म्हूण सांगाय आनी तें नांव सांगतकूच मागीर कोट्टे नाक बुडयन मोराय आतां ह्या कांतरां हांवें तुका फकत 2 लायन दिल्याय तुवें म्हाका सुणी म्हळां हांवें तुका कोलूग म्हळां आनी जरी तर म्हजेर आनी एक तुवें विडियो काडलो नाका जालोले तूं कांतराचें कितें उलय म्हाका आय डोंट केर म्हाका क्रिटिजम घेवपाक कोटा आनी जरी तर म्हजेर फालतूर कितें कितें उलयन म्हाका विडियो काडलो जाल्यार तुवें हांव नेक्स्ट कांतार काडटलो लॉलिपॉप लेडी म्हूण आनी तें तुका घेवपा जावपा ना उगडास तर तें तुका घेवपा जावपा ना तुगे बायबल येयलो आहा मुगोडे आतां शंकर पलगी बाबा शंकर पलगी हांव तुका जायतो रेस्पेद दितां आनी पयलोसून तुका हांव मानतां कळ्ळें तुका आतां हांव नोको तुवें कांतार मुगे कितलें तुका अंडरस्टँड जालें तें मुगे कांतरान फकत हांवें कॅप्टनान कितें हें केलां स्टेटमेंट दिलें तेजेर आनी एंटनीन स्टेटमेंट दिलें तेजेर आनी तुजेर ह्या तिगांचेर बेज करून कांतार म्हणलां इतलेंच तुमी जीं उतरां म्हळें उलयलें तेंचें हांवें कांतरां उलयलां हांवें तुमकां ब्लेम केलें नाय ब्लेम केलें तें तुमकां कॅप्टनान केलें तुमी कॅप्टना धरपाचो पयलो म्हाका न्हू हांवें तुमकां ब्लेम केलें ना कॅप्टनान उतरां म्हळें तीच हांवें तुमकां कांतरान म्हळें आतां तुका न्हीदपणां म्हूण तुवें एक विडियो काडलो बाबा तुका न्हीदपणां जाल्यार न्हिदे टॅबलेट घे आनी नाजाल्यार कॅप्टनागेर वचोन न्हिदे कित्याक तेणें तुगे न्हीद पिड्यार केल्या तेणें सगळ्यांची न्हीद पिड्यार केल्या आख्ख्या गोंयकारांक न्हीद पिड्यार केल्या जरी तर कॅप्टनान आमकां सांगलो जाल्यार कोण बॅग घेताय आनी कोण कितें कोन्न हें कोताय जाल्यार आमकां सगळ्यांक खबर पडपाची कित्याक तेणें मिडियाचेर येवन सांगलोलें तेणें मिडियाचेर हें लोकांक सांगों जाय आसलें कितें चलत तें हिंगा तें सांगलो जाल्यार हें सगळें क्लियर जावपाचें आनी मुगे कांतारूय येवपा न्हू आनी बाब शंकर पलजी तेणें मिडियाचेरूय हेंवूय सांगिलां तुका तो आपूण शॅर कोतो म्हूण कोण बॅग घेताय कितें तें सो प्लीज तेको विचार आनी तूं पूण लोकां मदें हें हाड सोत तें लिपोवन दवरनाका कित्याक तुमी मिडियाचेर कॉमेंट्स केलां कॅप्टनान मिडियाचेर हें सांगिलां आनी हेणें अबी पिक्चर बाकी हें एंटनी मिडियाचेर हें सांगिलां आनी तुवें तेका कॅप्टनाक फोडला मिडियाचेर सो मिडियाचेर खबर कर लोकांकूय कळोंक जाय कोण पयशे घेता फॉर्मालीन कोणा पयशे फंडींग कोत्ता तो फॉर्मालीन दिता तो जाणा पयसो तें क्लियर केलें सारकें फॉर्मालीन तो कोणा दिता तो म्हाका खबर ना पूण फॉर्मालीन तुमकां फंडींग कोत्ता आनी तेका लागून इट्स आय कॅन बिलीव म्हज्यान म्हणून आतां तेका लागून तुमी तेज कसले इशू घेयनाय तेगे इनलिगलिटी आनी तेगे सेरावली प्रोजेक्टाचे तुमकां केन्ना चोवपा नाय आनी थिंग वचपाचें नाय तुमी पूण शंकर पळगी हांव तुका एक सांगतां हांव 100% गॅरंटीन सांगतां तूं केन्ना असलें काम करपा ना ती बॅगां घेवपाचें वो कोणाचें करप्शन तें तूं करपा ना तितून हांव तुका क्लियर सांगों शकता पूण तुजे भायर आनी एक्टिविस्ट पळय आहाय हांव तांकां पातयें ना म्हज्यान तुका कितलो 100% 200% पातयें जाता तूं तीं कामां करपी न्हू आनी करपा ना बरें चल हांव म्हज्यान चड उलोवपा जायना ऑडियो चड व्हडलो जातलो हांव सगल्यांक म्हज्या गोंयकार भावांक कुशाल बरीत नवें वर्स आवडयता आनी सगल्यांक ह्या नव्या वर्सान सूख शांती आनी देवाचें बेसांव देव बरें करूं